10 वर्सांनी आमी पयलेच फावट असो अर्थसंकल्प पळयता जाचेर चर्चा जावची ना. परिकार दुयेत आसतना सुद्दां अशें केन्ना जाल्लें ना. गोंयच्या जनतेक प्रमोद सावंत संवय करपाक सोदता आपलो मोनोलॉग आयकुपाचो. लोकशायेचेर सावंत सरकार नियंत्रण हाडपाक सोदता अशें विजय सरदेसाय उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पयलेंच बजेट अशें आमी 10 वर्सांनी पयलेंच बजेट अशें पळयतात. जें बजेट will not be discussed. General discussion of the budget that will be presented will not be in this house. हे पयलेच खेपे जालां. पर्रीकार दुयेंत आसतना हें जायनाशिल्लें. When there used to be a vote on account. First of all, vote on account is not a regular practice. It is an abnormal practice. केन्ना केन्ना करप आसता ती. Budget session has to be a proper budget session. Budget session vote on account घेता 3 म्हयन्या खातीर व्हरता आनी ताजे फुडें पळय सप्लिमेंटरी डिमांड्स म्हणटा ते फाल्यां आमी पास करतात. थर्ड बॅच सप्लिमेंटरी डिमांड्स पास करून एक नाल्यार 2 दिसान बजेट पास जाता. पण सप्लिमेंटरी डिमांड कित्या खातीर पास जाले? गेले जे पयशे तुवें मोडल्या ते पोस्ट फॅक्टो अप्रुवला मेळपा खातीर सप्लिमेंटरी डिमांड पास जाता. ही आमची परिस्थिती. आनी हे पयलेंच बजेट अशें जावपाचें आहा जें बजेट विल नॉट बी डिस्कस्ड इन द हाऊस. तुम्ही मुखेलमंत्र्याक विचारल्यार तो कितें सांगतलो? ना ओपोजिशनानूच सांगला तें म्हणून आपण तशें केलें म्हणून एज इफ ओपोजिशन सांगता तें हो सगळें आयकता असो. कायदो असो आहा, रुल्स ऑफ प्रोसिजर कितें सांगता की जनरल डिस्कशन ऑन बजेट हॅज टू बी फॉर मिनिमम 3 days आफ्टर इट इज प्रेझेंटेड. म्हळ्यार कितें 4 दिसाचे सेशनांत पयले दिसा तुवें बजेट प्रेझेंट करूंक जाय. आमी बिझनेस एडवायझरी कमिटीन ताका विचारलें की तू बजेट केन्ना प्रेझेंट करतलो? पयले दिसा करूंक शकता, दुसरे दिसा करूंक शकता, केन्ना करूंक शकता म्हणटा. अरे तूं जर केन्नाय करूंक शकता जाल्यार डिस्कशन केन्ना जातलें ताजें? आमी म्हणलें बरें आहा तूं पयले दिसा कर आनी उरिल्ले 3 दीस आमकां डिस्कशनाक दी. 50% टायम आमकां, 50% टायम रुलींग पार्टी. तो म्हणटा ना तशें केलें जाल्यार फुडले खेपे 12 दिसूच आहा म्हणून. मागीर रोखडेंच ताजेर एक कंडिशन करता. सो हाजी संवय हाजो अर्थ कितें जाता? गोंयचे जनतेक निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधींक प्रमोद सावंत एक संवय करूंक सोदता. संवय कितें की तुमी संवय करात आपलो एक मोनोलॉग आयकुपाक आकाशवाणी तो उलयतलो तुमी आयकुपाचें. हें बजेट हें सेशन सगळें मोनोलॉग. प्रश्न तूं ताका विचारूंक शकना, तुवें आयकुपाचें. क्वेश्चन करप ना, तो उलयता तें तुवें आयकुपाचें. सो दिस इज इन टू माय I feel that this has become a controlled democracy. It is one step before autocracy. Controlled democracy म्हळ्यार कितें? लोकांनी कितें आयकूंक जाय तें तो कंट्रोल करता. आमी कितें उलोवंक जाय तें आमकां तो बांदून दवरता. दुसऱ्या भशेन आय एम नॉट सेयिंग डेमोक्रेसी इज डेड. डेमोक्रेसी इज अलाइव, therefore I am talking here. But it is so vitiated that it has reached a point of being controlled democracy.